नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयच्यान 2 दीस आंध्र प्रदेश आणि ओडिसाच्या भोंवडेर आसात. आंध्र प्रदेशात तांचे हस्तुकी 2 लाख कोटी रुपया परस अधिक खर्चाच्या प्रकल्पाचें उक्तावण आणि बुन्यादी फातर बसोवपाच्यो कार्यावळी जातल्यो. हरित उर्जा आणि शाश्वत फुडार ह्या संकल्पनेंतल्यान विशाखापट्टणम लागीं नियोजीत हायड्रोजन हब प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर प्रधानमंत्री बसयतले. हो राष्ट्रीय हरित प्रकल्प देशांतलो पयलो हायड्रोजन प्रकल्प जावन आसा. ते भायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेशात 19,500 कोटी रुपयाच्या वेगवेगळ्या रेल्वे आणि रस्ते प्रकल्पाचे उक्तावण तशेंच बुन्यादी फातर बसयतले. फाल्यांच्या दुसऱ्या पावण्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिसांतल्या 18व्या अनिवासी भारतीय संमेलनाचे उक्तावण करपाचे आसात. अमृत काळात विकसीत भारताचो प्रवास सुरू जाला आणि देश वेगवेगळ्या पावंड्याचेर उदरगतीची नवी नवी शिखरां गाठता अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हळां. ओडिसांतल्या भुवनेश्वर हांगा आयोजीत केल्ल्या 18व्या अनिवासी भारतीय दिवस संमेलनात ते उलयताले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारतात 2014 वर्सा सावन वेगवेगळ्यो कल्याणकारी येवजण्यो आनी अभियानां चालीक लायल्यात. ताचे बरे परिणाम दिश्टी पडटात अशें मंत्री जयशंकर हांणी म्हळें. चंद्रयान 3 आदित्य L1 तस्थापीत गगनयान मोहीम ह्यो डिजिटल युगांतल्यो क्रांतिकारी मोहिम्यो आसात अशें मंत्री डॉ जयशंकर हांणी मुखार सांगलें. When so many key developments in the world are being shaped by this younger generation, whether we talk of AI or EV, innovation or startups, space or drones, sports, chess, cricket, there is all the more reason to do so. Friends, we have just started our journey towards Viksit Bharat in the Amrit Kal. This is an endeavor that is very much about the future generation. मालदीवचे संरक्षण मंत्री मोहम्मद घासन मौमन आयच्यान 3 दिसां खातीर भारत भोंवडेर आसात. आपल्या भारत भेटेंत ते संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची भेट घेवन तांचे वांगडा वेगवेगळ्या विशयाचेर भासाभास करतले. मालदीव आनी भारत हांचे मदीं संरक्षण दळ बळिश्ट करप, संरक्षण उपकरणाची पुरवण ह्या सारकेल्या विशयांचो आस्पाव जातलो. मोहम्मद घासन मौमन 10 तारखेमेरेन भारतांत आसतले आनी ह्या काळांत ते मुंबय आनी गोंयांत लेगीत भेट दिवपाची शक्यताय आसा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी काल नवी दिल्लीत रेल्वे भवनात केंद्र सरकाराच्या परिवर्तनात्मक कामगिरीचेर आदारीत 2025 वर्साच्या दिनदर्शिकेचे अनावरण केले. ह्या दिनदर्शिकेंतल्यान फाटल्या दशकभरांत वेगवेगळ्या वाठारांत प्रशासनात जाल्ले परिवर्तन चित्रांच्या माध्यमांतल्यान अधोरेखीत केल्यात. गरिबांचे कल्याण, बायलांचे सबलीकरण, पायाभूत सुविधांची उदरगत, वेगवेगळ्यो मोहिमो, अभियानां तशेंच म्हालगड्या फुडाऱ्यांक आर्गां ह्या सारकेल्या गजालींचेर ह्या दिनदर्शिकेंत भर दिला. सर्वेशा मंगलम भवंतु म्हळ्यार सगळ्यांचे कल्याण जावचे अशें ब्रीद वाक्य ह्या दिनदर्शिकेचेर आसा आनी ते 13 राष्ट्रीय भाशेंतल्यान उपलब्ध आसा अशी माहिती ह्या वेळार मंत्री वैष्णव हांणी दिली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे यजमानके खाला आयज राज्य मंत्रिमंडळाची बसका जाली. तातूंत वेगवेगळ्या विशयाचेर निर्णय जाले. बसके उपरांत खबराकारांकडे उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सरकारी नोकर भरते खातीर कसलोच प्रतिबंध ना अशें स्पश्ट केलें. मार्च म्हयन्या उपरांत नोकर भरतेची प्रक्रिया सुरू जातली अशें तांणी सांगलें. 3ऱ्या जिल्ह्याचो प्रस्ताव सरकारा कडेन अभ्यासा खातीर आसा अशें सांगून ताचेर मंत्रिमंडळाचे बसकेंत निर्णय जातलो अशेंय तांणी सांगलें. तो होल्ड खंयचो तसो वचना. तेजी कशाचो जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस टेम्पररी जे थोड्या पिरियडा खातीर घेता पळय ह्या 2 म्हयन्या भितर ती प्रोसेस चालू उरतलो. प्रोसेस स्टॉप जायना. 3 मार्च पर्यंत आत्ता डायरेक्ट कोणाक घेवचेना. पूण बाकीचे एडवर्टायजमेंट बाकीचो प्रोसेस खंय स्टॉप जायना. आत्ता जर 2 म्हयन्यान कोणाक जर घेवपाचो आसत जाल्यार तो मार्च पर्यंत कितें तेजी अपॉइंटमेंट येयला जाता. पण प्रोसेस खंयचोच बंद जायना. स्टाफ सिलेक्शनाचो प्रोसेस सुरू आसा. तेजो न्यू रिक्रुटमेंटाचो प्रोसेस सुरू आसा. till after the March. Impact कसो आसता ह्या 2 म्हयन्यांत ताचो फायनान्शियल इम्प्लिकेशन जे येता पळय ते इतकोच आसता. 16 फायनान्स कमिशनाचे सगळे प्रिपरेशन जाल्ले आसा. जाल्ले फायनान्शियल प्रेजेंटेशन. It is going on. That proposal आपला सबमिट केला. Okay, it will go before the cabinet and then it will.
दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्ये हांच्या हस्तुकी व्हाळशी दिवचल रस्त्याच्या कामाचो बुनेदी फातर बसोवपाची कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीक दिवचल नगरपालिकेचे नगरसेवक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. फाटले खूप वर्सां सावन ह्या रस्त्याची मागणी लोकांकडल्यान जाताली ती मतींत घेवन ह्या रस्त्याचें बांदकाम जातले अशी गवाय ह्या वेळार आमदार डॉ शेट्ये हांणी दिली. आज आम्ही रस्त्याच्या आज आम्ही फाउंडेशन स्टोन घालता आणि तुमकां खबर आसा आम्ही जेन्ना नाल फोडटा हांव जेन्ना नाल फोडटा तेन्ना आज नाल फोडलो म्हणजे एक तर काम पयलीं सुरू आसता जाल्यार आयज नाल फोडलो कामाचें फाल्यांच्यानच काम जातलें. ऑलरेडी हे काम सुरू आसा. ह्याच्या कामान कितें आसा मातसो हांव डिले कित्याक करतालो म्हाका तो एस्टिमेट हो खूब ओल्ड आशिल्लो सो एक्चुअली कशें आसा खिचो रस्तो ताका मागीर जे डांबरीकरण आसता ते 3 वर्सांनी जाता कायद्यान बरोबर न्ही. पण हांव तुमकां एश्युअर करता इलेक्शन जावच्या पयलीं आतां हे जातलेच तो थोडो रस्तो फुडें वचपाक जाय काजाऱ्यांच्या घरां कडेन म्हणजे ते आमचे दिपा हे आमचे म्हणटाले शोभा बी तांच्या थंय वचपाक तो रस्तो प्लस एक रिटेनिंग वॉल आनी हॉट मिक्सिंग हे आमी 27च्या इलेक्शना पयलींच करतले. केरळाचे राज्यपाल गोंयचे सुपुत्र राजेंद्र आर्लेकर हांचे हस्तुकी गोंयचे नामनेचे कवी आणि पत्रकार निवृत्ती शिरोडकर हांच्या अंतर्मनातील स्पंदने ह्या मराठी काव्यसंग्रहाचे उक्तावण केरळातल्या राजभवनात जालें. निवृत्ती शिरोडकर हे एक संवेदनशील कवी आणि सजग पत्रकार आसात अशा उतरांनी राज्यपाल आर्लेकर हांणी तांची तोखणाय केली. अंतर्मनातील स्पंदने हे काव्य पुस्तक वाचतना कवी निवृत्ती शिरोडकर हांच्या संवेदनशीलतेचे दर्शन जाता अशें राज्यपाल आर्लेकर हांणी म्हळें. ह्या वेळार हसापूरचे सरपंच तुळशीदास गांवस पत्रकार महादेव गवंडी नवचेतना युवक संघाचे हे लेगीत हाजीर आशिल्ले. माझा जुना परिचय आहे परंतु त्याही पेक्षा एक कवी मनाचा माणूस हे दोन्ही शब्द जाणून बुजून वापरतो. कवी मनाचा माणूस कारण आज माणसामध्ये कवी मन हे हरवत चाललेलं आहे. माणूस हा माणूस राहत नाहीये अशी अवस्था झालेली असताना कवितेची जी स्पंदनं असतात अंतर्मनातील ती स्पंदनं लेखणीच्या स्वरूपातनं आपण लिहून सगळ्या लोकांसमोर ठेवली त्याबद्दल मी निवृत्ती शिरोडकरांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि धन्यवादही देतो. एक चांगली कलाकृती साहित्यकृती लोकांसमोर ठेवली. कोरोना काळात हा लिहिण्याचा त्यांनी घाट घातला आणि त्या माध्यमातून त्यांनी त्यांच्या मनात जे जे विचार आले जी स्पंदनं उमटली ते सगळे लोकांसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. काही कविता वाचताना असं लक्षात येतं की या कविता म्हणजे काही बालगीतं आहेत की काय परंतु दुसरं पान जर उघडलं तर लक्षात येतं की हे बालगीतं नाही आहेत. समाजासमोर एक विशिष्ट विचार ठेवणारं चिंतन करायला लावणारं असं एक छोटंसं गाव आहे ना पण काव्य आहे. गोंय पोलिसांच्या सायबर गुन्ह्याविरोधी विभागान आंध्र प्रदेशातल्या एका 53 वर्सां पिरायेच्या मनशाक अटक केल्या. दुबावेत हो ज्वेलरीचो व्यापारी आसा. ताणें व्हॉट्सॲप माध्यमांतल्यान शिवोरेंतल्या एका जाणट्या बायलेक 1 कोटी रुपयाची फटवणूक केल्या असो पुलिसांक दुबाव आसा. सायबर पुलिसांनी ताका शिताफीन अटक केल्ल्याची म्हायती गोंय सायबर गुन्ह्या विभागाचे अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली. We have managed to arrest one person, namely Mr. Yaramalla Venkateshwaru, resident of Vijayawada. In this case, 40 lakh rupees out of the 3 transactions was transferred to his account. Using cyber tracing mechanisms, we have been able to track him to Vijayawada. He was brought under arrest today in cybercrime police station. It must be ensured that whenever any member of the public receives a call alleging that they are speaking on behalf of a police organization like police, CBI, ED or any such institution, it is recommended that they must check the whereabouts, the details of the person as well as the case that they are alleging. Do not believe readily, especially when someone is trying to pressure them into sending large amounts of money in a quick fashion.
that if you have received इतल्यान any हे government खबरापत्र हांगा document, it सोंपता. is परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.